GSB सेवा मंडळाच्या 69th गणेशोत्सव सेलिब्रेशन पळयताची मस्त जनाला उल्लोच प्रयत्न केला पुरा जनाना गणपती बाप्पाला त्या एक कारणीक सांगचे विषय मिगलट्टू विजय भट मामाचा भाग्य म्हणा कसं नाही म्हणा रे भाग्य ओढ भाग्य मेळचे म्हणा त्या देवाक आरती करचे आणि त्या देवाली सेव करचे तुमकां त्या मेळ्ळेलच विजय भट मामा आमी मस्त जन आमी गांवां चमकला री कारकळा चमकला री अशी विंगड विंगड गांवां वता आसताची विजय भट मामान त्या करचे आरती गणपती पळोवचे विराट दर्शना देखून मस्त आनंद जाता म्हणून ते छंद आहे तुमकां कितलेक मनान तो खुश आसा म्हण त्या देवाला एक व्हड सेव करचे भाग्य मेळल तुमकां कसा सांगताची तो हांव काय सांगची कसले ना इथं म्हळ्यार देवाक कोणाक कसो दिवं का म्हूण मना आसता तो तांकां योग्य ते प्रकारे दिता हांव कसली इच्छा केलेली ना कसले विशयान तो देवाला आमी संतुश्ट मनाना आमकां कसो की कसो कोरका म्हणून देव जन्माक घालता त्या जन्माक घालतनाची ते तो बरोवन दवरले आसता भाग्य आमी त्या संदरी काम केल्यार ते फल आमकां मेळटा आमी कसले इच्छूक जावन काम केल्यार मेळचे आसकी साध्य आसकी ना म्हूण म्हाका कांय अशें दिसना जाल्यार ते पुरो दिवचे देवानाची आमी कसलेय करची ना हांगा आनी पुरो आमगे कारण करून घेवचे अनेक कसं म्हळ्यार आता इतले पुरा आरती पळयताची दीस म्हण ना रात्री म्हण ना तुमी हांगा आसताची आमी पुरा जनान एज अ नॉर्मल पर्सनान उलोवची कशी म्हळ्यार त्या भटमामाक देव कशी शक्ती दिता की बा म्हणून सकाळी पळयल्यार हांगा आसताची दनपाराय हांगा रात्री हांगा निरंतर म्हळ्यार रेस्टलेस जॉब म्हणका एक तुमगेलें काम आसा पळया ते निरंतर ते राबची म्हणून ते देवाली शक्ती कितली पॉवरफुल म्हणून तांचे विशयान कशें म्हळ्यार आमी काम करतना आमगेले भान शुद्ध बुध आमी जावन म्हळ्यार ते पुरा विसरून वतात देव आमकां ते तागेली ती शक्ती आमी कसलेय करना ती शक्ती आमगेल्या आंगांत निर्माण जाता आनी आमी काम करता वतात काम करता वतना आमकां कसलेय कळना हांगा 5 दिवसां महोत्सव म्हळ्यार आमकां ते एक 2-3 म्हयने फुडें ताजी पुरा तयारी चालू जाता मागीर 2 दीस फुडें विराट दर्शन जाता आमकां कसलेय वेळ मेळना ताजे नंतर आमी वग्गी सकाळी 5 गंटल्याकच येवन चवथी दिवसाक प्रार्थना फुडें एक मुहूर्तीचें समर्पण करून घेवचें आसता एकल्यान मुहूर्ती दिवचे तागेले वस्तून ते कृष्णार्पण करून घेवन मागीर ते प्रार्थना करून आमी वग्गी सुरू करची ते म्हळ्यार त्याच नमुन्याची ते हांगा भक्त जाण येता ती आनी श्रद्धेन भक्तीन देवाल भायर प्रीती दवरून येता ती वर्सा 5 दिवस मेळचे म्हणून खंयचे गांवां दाखोवन खंयचे परदेसां दाखोवन येतात जाल्यार आमी ते सकट पुजा हांगेर घेतिली वेळेर जावका ते वेळेर तेचे जावका म्हणून आमगे मनांत आसता जाल्यार मागीर आमी ते समय पळोवन ते कितले वेळ भितर साध्य आसा करूंक म्हणून त्या प्रकार आमी ते एक प्लॅनिंग करून ते करतात जाल्यार मागीर त्या प्लॅनिंगा प्रकार चलतस की ना म्हणून आमी त्याच तवळे आमी पळयतात ना नातल्यार आनी कशें शिकोवता म्हणून वगी घालता तशें घालता की न्ही ओंदू काल पयर सांजेर चड वेळ जालो येता म्हळ्यार मस्त महामूळ गणपती आशिल्ले त्याचे खातीर एक महामूळ गणपती म्हळ्यार 1101 नाल्ल पेटतात तशें 25 महामूळ गणपती म्हळ्यार 25 ताका गुणाकार 1101 पडटा सादारण 28,000 नाल्ल बेतून जाकाची वेळ खंय वता वॉलिंटियर्स तितलेची काम चड आमी देवाले प्रार्थना करची कित्याक म्हळ्यार इतले सेवा येता न्ही आमकां ती शक्ती देवान दिवका करची आनी तो येदोळ येतान दिलेलो आसा आनी मुखार सून जाल्यार तो दितालो म्हळ्यार आमचें एक मनान तूं धैर्य अशीची निरंतर जेवन ते देव शक्ती दिता रब्बो काम जाता रब्बो आमकां पुरा एक खुशी जाता ह्या आरती पुरा पळयतना भटमाम तुमगेली सेवा केन्नाय अशी रीत आसा म्हणून यूथ ऑफ GSB तर्फेन आमी सांगता आसाची उलयल्या खातीर धन्यवाद थँक्यू